प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दिसती म्हणटा आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 7वो विस्वोर वोड 24 ते 30 पर्यंत. Mark chapter 7 verses 24 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आणि थंयचो उठून तो तिराच्या आनी सिदोनच्या प्रांतांत गेलो. थंय तो एका घरांत भितर सरलो. हे कोणाक गमलेलें ताका नाका आसलें, पूण ताची खबर लोकांक कळनासतना उरली ना. पूण ताचे विशीं आयकना फुडें आपले दुवेचेर एक मेळ्ळो आत्मो आसलो. ती एक बायल भितर आयली आनी ताच्या पांयां पडली. ती बायल ग्रेक आनी जॉल्मान सिरोफेनिसिकार आसली. आपले दुवेवेलो देंवचार काड म्हूण तिणें जेजू कडेन मागलें. ताणें तिका जाप दिली, भुरग्यांक पयलीं दादोशी जावंक दी, कित्याक भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक घालप सारकें न्हय. पूण तिणें परतीपालोवन ताका म्हणलें, वय सोम्या, पूण मेजा तोडला पडटात ते भुरग्यांक गेल्या उंड्या कुडके सुणीं खातात. आनी ताणें तिका म्हणलें, ह्या तुज्या जबाबाक लागून तुज्यान वचूं येता. तुजे दुवेवेलो देंवचार भायर सरलो. आनी घरा वच जाल्यार ताचे वेलो देंवचार गेल्लो आनी तिका आपलें भुरगें अंथरुणार आड पडलेलें मेळ्ळें. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचलां की जेजू एका सायरो फिनिशियन म्हणजे ती बायल जी इस्रायलीच्या पर्जेची बायल नासली ती जेजूशी येता आनी जेजूक सांगता की तिच्या भुरग्याचेर तिच्या दुयेचेर एक देंवचार आसा म्हणून तो देंवचार खूब त्रास करता म्हूण. आनी भाव भयणीनो ही बायल जी जेजू कडेन येयल्ली जेजूक ही मिलाग्र करपाक वा ती आपले दुयेक भिकोणी दिवपाक, ती बायल इस्रायली पर्जेची नासोन देवाक आनी त्या लोकांक सायरो फिनिशियन लोकांक साक्रमेंट नासलो, एक कावनंट नासलो. म्हणटोच ते बायलेक आतां जेजू कितेंय विचारपाक जायनासलें. जेजू ह्या संवसारान त्या लोकां पासत त्या वेळार येवंक नासलो. तो फकत इस्रायली पर्जे पासत येयल्लो. म्हणटच कितें म्हणटा जेजू? तो जेन्ना ती बायल येता आनी जेजूक म्हणटा ते म्हजे दुयेक बरी कर, जेजू कितें म्हणटा तिका पळयत भाव भयणीनो, जेजू उतरां पळयात तुमी. भुरग्याचें पयलें धादोशी जावन दी, कित्याक भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक घालप सारकें न्हय. भाव भयणीनो परतून वाचता ही जेजूची उतरां. भुरग्यांक पयलीं दादोशी जावन दी, कित्याक भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक घालप सारकें न्हय. त्या वेळार जेन्ना जेजू येयल्लो फकत इस्रायली पर्जेचो लोक भुरगीं आसलीं. तो साक्रमेंट जो देवान घडलो आब्राहाम वरवीं ह्या इस्रायली पर्जेचेर, तो साक्रमेंट वरवीं जेजू फकत इस्रायली पर्जे पासत येयलो. आनी जेन्ना ही सायरो फिनिशियन बायल जेजू कडेन येयल्ली तेन्ना जेजू तिका एक सुणें म्हणटा. तिका एक सुणें म्हणटा. तो म्हणटा सुण्यांक घालपाक भुरग्यांचें जेवण हें सारकें न्हय. पूण भाव भयणीनो ह्या बायलेचो भावार्थ व्हड आसलो. ती आयिल्ली जेजू कडेन कित्याक ती जाणवली जेजू तिका तिच्या चलयेक बरो कोत्तलो आहलो. ती जाणो आसली की जेजू पदवी आसली म्हणून ती बायलेक बरी करपाक म्हणून. आनी देखून भाव भयणीनो जेन्ना तिणें अशें आयकलें जेजू कडच्यान ती कितें म्हणूंक लागली? ती म्हणूंक लागली, हय सोम्या, पूण मेजा तोडाक पडटात ते भुरग्यांतले उणे कुडके सुणीं ती घेतात. म्हणजे जे मेजाचेर पडटा सकयल पडटा सुणीं तें खातात. ती म्हणूंक लागली, वय तूं म्हाका सुणें म्हणलाय, हांव वायट ओकमान घेवची ना, म्हाका वायट दिसचें ना तुवें म्हाका सुणें म्हणलाय म्हणून. पूण सुणीं जे थोडें पडटा भुरग्यांच्या मेजाचेरले ते सुणीं खातात. आनी तूं म्हाका तें मेजाचेर पडलां तें खावंक दिता जाल्यार तेंय हांव तयार आहा व्हरपाक. आनी जेन्ना जेजू तिचें उतरां आयकता भाव भयणीनो इतली खालती जाला बायल. ती ओकमान घेना. जेजून तिका वायट उतरां उलयलीं, तिका सुणें म्हणलें, पूण ती ओकमान घेना. पूण ती कितें करता? ती म्हणटा
जेजू सुणा पासून थोड्यांचे पडटा मेजा वयले ते खातात आनी म्हाका तुवें म्हणलें जाल्यार ते म्हाका थोड्यांचे पडटात तें म्हाका बरें पडटा आनी म्हाका म्हज्या भुरग्याची पेकोणी फावो जाता आनी त्या वेळार जेजू म्हणटा तुजो भावार्थ व्हरतो जेजू तिका म्हणटा तुजो भावार्थ व्हरता आनी तुवें हो जबाब दिलाय म्हणून तुज्या चलयेचो दोंसार जो गेला तिजेर आतां तो पयस जाला तो भायर सरला आनी त्या वेळार ह्या बायलेक तिका पेकोणी मेवता आयज भाव भयणीनो आमी सगळीं नव्या गोराची भुरगीं आमी जाणो की आतां जेजू आमच्या सवय आसा आमच्या भितर रावला कित्याक आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी म्हूण मांडला पूण आमी खरेंच जेजूचेर भावार्थ दवरता काय खरेंच आमी जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरता काय खरेंच हो जेजू आमचे भितर हा पवित्र आत्मे आमचे भितर आहा खरेंच आमी भुरगीं जाले हांव त्या देवाची जेजू वरवीं हें आमी मानता काय आनी देखून भाव भयण कितले फावटी आमी आमच्या जिवितांत त्रास भोगता पिडा भोगता कसले कसले त्रास आमी आमच्या जिवितांत आमी भोगता कित्याक आमी जी आसा आतां जेजू वरवीं हें आमी कोडून करिना आनी आमी हें स्वत मानिना पूण ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानला त्या दिसा पवित्र आत्मा आमचे भितर येयला आनी आतां आमी फकत आमच्या मनाची नोरसणी करूंक जाय म्हणटच मनाची नोरसणी केली आतां आमकां सगळें जें आमचें जेजून घडलां खुर्सार तें आमकां फावो जाता देखून भाव भयणीनो आयज आमी खेरीत भाशेन आमच्या मनाची नोरसणी करुया देवाच्या उतराचेर आमी चोत्राय दवरया जेजून जें घडलां आमचे पासत जें ताणें सोंपल ना आतां खुर्सार तें आमी जोडूंक फकत ताच्या उतराचेर चोत्राय धरून नियाळ करून भावार्था वरवीं आमी सगळें जें जेजून घडलां तें आमी आपणावया आनी हें जैतिवंत जिवीत जिवंक आयज तान आमी फुडें सरुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जातून तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता